वाळपय भलायकी केंद्रा भायर दुयेंतींक रावपाक शेड नाशिल्ल्यान तांची गैरसोय जाताली। जाणटेल्यांचे जाल्यार सापूच हाल जाताले। ताका लागून बाबड्यांक बसीची वाट पळोवपा खातीर रस्त्यार बसून रावचे पडटाले। बस स्टँड ना म्हणून तुमकां त्रास जाता न्हू? तुमी हॉस्पिटलान हांगा डेली येता? मुळेली हांगा बस स्टँड जाय आसलो। गोमंतक टीव्हीन हे विशयी प्रसारित केल्ल्या वृत्ताची दखल वाळपयचो आमदार आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन घेतली। भलायकी केंद्रा भायर रोखडेच उबारतले बस शेड आणि ताचो प्रस्तावित नकासो आमदार देविया राणेन जारी केला, अशी माहिती तांणी दिली। वाळपय सामाजीक आरोग्य केंद्र हे व्हडले केंद्र जावन गेल्ले आसा आणि ह्या केंद्रा खातीर कितलेशेच सत्तरीचे गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक हांगासर तपासपा खातीर येता। मात जेन्ना जे लोक येता तेन्ना रस्त्याचेर घरा वचपाक लागता तेन्ना तांकां निवासी शेड नासल्या कारणान लोकांची खूब मोठी परवड जाता। जी जाणटी आसा, जे म्हातारी आसा तांकां निवासी शेड नासल्या कारणान सकयल बसपाची पाळी आयिल्ली आसा आणि गेले कितलेशे वर्सां जालीं हांगासर निवासी शेड जावपाक जाय अशी मागणी दूर धरून आसली, पूण अजुनूय तेजें जावना। ह्या वेळार अशीच म्हायती आतांच कळयली आसा की हांगासर बेगीनाच हांगासर निवासी शेड जातलो आणि लोकांची जी परवड जाता ही दूर जातली अशें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कळयल्लें आसा। तशें ह्या बस स्टॉपाचें जे आराखडो आसा तो दिव्या राणे आमदार पर्याय आमदार डॉक्टर दिव्या राणे यांच्यानी जाहीर केल्लो आसा। तेका लागून लोकांनी समाधान व्यक्त केल्लें आसा, पूण जो पर्यंत हांगासर निवासी शेड जायना तो पर्यंत लोकांक जे त्रास जाता हे दूर जावचे ना आणि बेगिना बेगीन हांगासर निवासी शेड जावपाचें आणि लोकांक जे त्रास जाता हे दूर जावपाची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केलेली आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।